या मंदिरांत तुझ्या अलगारींचे उपकारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बळी भेटोवन तुका वंदिता दिनपणी या सुका हरसिता दया माया तुझी आता पातकी जिणी बोगस म्हण मागता आदार करपा बेसावा शेता देव बरो दीस दिवून मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो हे पवित्र मिसाचें बलिदान आपल्या 75th बर्थडे दिसा देवाक अर्घां जावन जेसी केस्तेलिनो आनी PM केस्तेलिनो ही कुटुंबाचे सगळे भेटून आसात. जेसी केस्तेलिनो हांगासर आमी सदां न्हीद पळयता सगळो हरी एका दिसा म्हणल्या भशेन मिसाक येता उपरांत थोडो वेळ मागण्याक बसता सदांच आमकां मोगाची ती जावन आसा. हॅपी बर्थडे म्हणटा तुका देवाच्या आशिर्वादां सर्व कार्मेलिता फ्रादिता हांव मागता. बाळका जेजूक अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. अनिता कोरिया, रोनाल्ड डिसोजा, गरजेवंत आत्म्या खातीर युवन फ्रँक, इजाबेला आनी फ्रांसीस मेनेजस हांच्या आत्म्या पासून रेनिशा ग्लोरिया रेगो आनी स्टॅनी सिसिलिया एस्कार्डोजा, अलेक्स डिसोजाच्या आत्म्या पासून ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंब, झेवियर फुर्तादो आनी कुटुंबासरल्या सर्व सांद्यां पासून ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंब, वलेरियन डिसोजा हाच्या आत्म्या पासून क्लॅरिशा डिसोजा, लुसी नोरोना हाचे पासून विन्नी थावरो, शाजी पासून प्रेमलता, मगदलीन आनी भाबी सिक्वेरा हांचे पासून लिओ सिक्वेरा, झेवियर आनी ब्रिजित डिसोजा पासून रोनाल्ड डिसोजा, सकड गरजेवंत आत्म्या पासून रोनाल्ड डिसोजा. ही सगळीं त्या सभा आमच्या मोतीन दवरून जिंकोने आमकां आमचे लागीं मागोंक विचारलां आमी तांकां आमची मागणी बसयल्यान तांची त्या सभा आमच्या मोती काडन हे मिसाचें बलिदानान भक्तीपणी आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांत दोन तरांचे व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. थोडे रीण कान गेल्ले फारीक करतात आनी थोडे रीण जिल्ल्यांकच बेश्टायतात. देवान मनशांक रचले ताचो मोग कर ताचे सांगाता जियोंक. पूण मनीस देवातान पयस वेताना देवान पयलें प्रावाद्यान धाडलें. प्रावाद्यांचें उतर आयकनातल्या वेळार देवान ताच्या क्लास पुताक ह्या संवसारांत धाडलें. पूण लोक देवाच्या पुताचो खुना करूंक म्हणजे जिवशी मारूंक प्रयत्न करतले म्हूण जेजू आयच्या ओपारीन लोकांक समजायता. पूण आमकां आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं देवाचो मोग कर देवा सांगाता जियोंक इगर्ज मतां आमकां शिकवणें दिता. ह्या शिकवणे द्वारे जियोंक जायची कृपा ह्या मिसा वेळा आमी मागोवन घेवया. बाबांनो आनी भयणींनो इकडी बरें दोळे आमचे दांपिया. हो दीस प्रारंभ करूंक बरें एक मेट काडलां ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवन. जायते पोटी आमच्या जिवितान देवान दिल्लें मिसांव आमी करूंक चुकल्या. जें कितें काम आमकां देवान दिलां तें आमी गण्य करिनासतना आमचेच जिवीत आमी जियेल्या जावंक पुरो अशें दाखामोळ्यांत आमकां एक काम आसलें तें काम आमी करूंक ना. सूख आमची वळखून घेवया, उणेपण समजून घेवया. खालती खायेन संगता म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वाईट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiya kaklud कर, Somiya kaklud कर, Krista kaklud कर, Krista kaklud कर, Somiya kaklud कर, Somiya kaklud कर. प्रार्थूया. एक घडीभर मौन रावया. जे कितें मागणें तें सावं घेवन आयल्या भक्तीपणी सोमयांच्या सुच्या पांयां तळा दवरया. मोगाळ बापा, पास्काचे परबेक फावो ते बरी तयार जावंक आमकां तुज्या बावार्थ्यांक आधार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दंडवनेन हो प्राचित काळ संभ्रमता. ती दंडवोन जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतार प्रायर जल्मालो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले. एक दीस झुजेचे सकट भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरोवंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान झुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सुशीं धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून झुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो. तांणी ताका पयसतावन देखलो. तो तांचे लागीं पावच्या आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगी लागले, पळय सपनेली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एक बांयंत ताका घालया. एक क्रूर मनजातीन ताका ग्रास दिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातलीं म्हूण पळोवया. रुबनान हें आयकलें आनी झुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणूं लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगात वारय नाकात. उदक नातलेले अरण्यांतलें हें बांयंत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशीं ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंततालो. झुजे आपल्या भावां सरशीं पावतच तांणी ताचो लांब हातांचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादातावन इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपून दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्तमाचो आसो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी झुजेक 20 रुपयांच्या नाणयांक
इस्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारी ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्पुरान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. ताचें उदर पोशनूच ताणें खाण सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम कर विकलेलो जुजयतो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांखळींनी बांदले. ताची गोमटी सरळांक अर्निली. ताणें सांगून दिल्लें गडासर सर्वेस्पराचें उतार सत जायसर तो कश्टालो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदलेंतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमंतल्याक सासणीत जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक सांगलें आनी एक वपार आयका. एकलो बुंयकार आसलो. ताणें एक दाखा मळो लायलो. ताचे भोवतीं एक वोय घाली. ताच्या मदें दाखा रोसाक एक गान्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक घेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच घेनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलासर धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मारगले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलींच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले. पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परीस लयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयताच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारीसदार, येया ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाख्या मळ्यांतलो भायर ओडून घालून जिवेशी मारलो. तर दाखा मळ्याचो धनी पाटी येतस त्या व्हंकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नसत्यांक तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाखा मळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतल्यांक घेनीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडिल्लो फातरस जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशान तो उलयता म्हूण समजालें. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रभादी म्हूण मांडतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत दिसली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आतां आयकयल्ल्या शुभ वर्तमानाचेर मोठवण नियाळ मोठव्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आतां जेजू ह्या दाखामळ्याच्या ओपारी विशांत उलयता आसतना बुंयकारा विशांत ह्या बुंयकारान 3 संगती भोव नासूकायेन भोव जागृतकायेन केल्लें आमकां दाखोवन दिता.
पयल्यान पयलें एक गान्या फोंड बांदता, दुसऱ्यान आख्या सुवातेर सगळ्या भोंवतणी एक वय बांदता, तिसऱ्यान पारो करूंक एक व्हडसयत बुरूस बांदता. गान्या फोंड फोळ्या दाखोवपीक लेन्स तो मोळण या तो दांबून ताचे तावन दाका रोस काडूंक आसलो देखून जाल्यार वय बांदता कित्याक म्हळ्यार रानवटी मनसां तावन तांणी भितर येवन हांगासर देसवाट सत्यानाश करनुचो त्या देखून वय बांदता. आनी बुरूस बांदता सोरां तावन कन्नागारा तावन कोणेय भितर येवन हांगासर दाख सोरून व्हरनुचो या कोणेय येवन नाश करनुचो म्हणल्यार इराद्यान. त्याच भाशेन थंयसर जागो आसता, सकला रूम करूंक जाता, थंयसर कुडां करून तांकां विशे वा कामागारांक एक अवकाशय जाता. तर जेजू बाबा आनी भयणीनो, ह्या दाका मळ्या विशांत इतल्या नाजुकायेन इतल्या सूक्ष्म रितीन कितें सगळें केलां म्हणून कित्याक आमकां सांगता की ह्या दाका मळ्या खातीर सगळी तयाराय, जें कितें ह्या दाका मळ्यांत ताणें करूंक जाता तें सगळें बऱ्या भशेन केलां. आनी फाल्यां हांगासर कोणाक गेनीक दिलां, त्या गेनीच्या मालीन ह्या गेनीक दिल्ल्या वक्लांनी येवन सांगूंक जायना की सायबा धन्या, एपुटी अशें जालें, एपुटी फळी येवना, कोणीय भितर येवन सोर न्हू व्हेलें, हें कितें सांगूंक जायना, कोणाचे वयर फिर्याद मांडूंक जायना. कांट ब्लेम एनी वन. बाबानो आनी भयणीनो, जेजू म्हाका आनी तुका तशेंच त्या काळार आयकोनाच्या त्या आयकोप्यांक सांगूंक अशें येता की कशें देवान नीज गोंयकारान त्या आमच्या सर्वेस्परा देवान इस्रायल घरांक विसलेल्या परजाक आपणाचो काळजाचो कुडको माय बिलावड म्हणटा तो देव तांकां कितल्या नाजुकायेन पोसलें, त्या नाजुकायेन कितें जाय तें सगळें दिलें. ह्या विशयान जेजू आज उल्लेख करता. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 17 वाक्य 5 अशें म्हणटा, तुका हांव साबार राष्ट्रांचो मूळ बापय करतलो. आनी त्या घडये तावन जेजू त्या घडये तावन देव ताची बसावणी पाळटा. कितें जाय तें सगळें दिता, सर्व कश्टांतान तांकां निवारता, विसलली परजा जावन तांकां राखता. तो सांगता हांव तुमचो देव, हांव तुमच्या सांगात चलतां कित्याक तुमी म्हजी परजा. बाबानो आनी भयणीनो, जेन्ना हो लोक देवाची बसावणी मोडटा, देव गिरावना, विसलली परजा म्हणटा प्रवाद्यांक धाडटा, प्रवाद्या वरवीं उगडास करता ताणें केल्ली ती बसावणी ताणें दिवचो तो मोग, जाल्यारय लोक आयकना. त्याच प्रवाद्यांक फातरायता, दवडायता, जिवेशी मारता, देवा विशांत शिनू सारता. पूण हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा देवाचो एक वर्तोशे गूण तो जावन आसा सोंसणीकायेचो, पेशन्स. हांव जावन आसा परत आनी परत अवकाश दिवचो देव, परत आनी परत तुमकां आनी एक वेळगडी दिवचो देव. शिक्षा दिना, ताच्याच पुताक धाडटा ह्या संवसाराक तुका आनी म्हाका राखचे खातीर, आमकां सोडवण दिवचे खातीर. पूण कितें घडटा, त्याच पुताक खुर्सार मारतात, जिवेशी मारतात, आशिवन की सगळो संवसार आमचो जातलो. तर बाबा आनी भयणी, रिजल्ट कितें जाता? दाखामळो तांचे तावन काडन आनी कोणायकी बरें मेळटा तेन्ना राखून तांकां दितात म्हणटा जेजू. हांव आनी तूं सगळें केलां न्ही देवान. आमी जायते पटी पळयता बाबानो आनी भयणीनो, क्रिस्तांव आमी, हांव क्रिस्त म्हूण भोंवता, जल्मातावन क्रिस्तांव जल्मान जियोन आसा, पूण तरी एक कोणी अनुभव वाडटी अक्रिस्तांव जेजूक बगता, जेजूचो मोग सांगता, तो दिसान दीस जेजू विशांत उलोवंक लागता. खंय गेल्यार सांगता जेजून केल्ल्या बऱ्या कामा विशांत. पूण म्हाका आनी तुका देवान बरेंच करूंक ना. आमच्या जिवितां सयत आमी उलयना देवान केल्ल्या बऱ्या कामा विशांत, कित्याक वी टेक फॉर ग्रँटेड, वी डोंट स्पीक मच. आमी क्रिस्ती धर्मा विशांत उलयना, देव बरेंच करनासता, विसलली परजा म्हूण आमकां कळीत आसा. पूण उगडास दवरया, आखरीक कोणाक फावो जाता तो दाखामळो म्हाका या ताचे खातीर वावर करता तांकां. आमेन.
आमचे भेटयता बाबा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वासुका सर्वेस्परा सृष्टिरचणारा भेटयता आमकां सुका सर्वेस्परा देण्यादातारा दयेन ओपून घे आमकां बापून आणि भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कनवळ्या बापा हो संस्कार संभ्रमूंक आमकां फावो ते पर्यंत तयार कर आनी मोगान येवंक ताचे वरवीं आमकां आधार मेळो हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरतले हांव अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले हांव तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकां सुवणें करून गरजेवंतांक आधार दिवंक पावतले हांव. हे परी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळभारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचरगीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयांचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारुवतलें हें म्हज्या वगडासा करात. Bavarta so good perketuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे जीवन पोर आमी परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रे
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची तुमकां कळत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाचे माये सांगातीक भगीवन जुजे ते सोपती भगीवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या खंड बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जवनासा जेजू देवाची शेळी तुका आनी म्हाका परत आनी परत अवकाश दिवन ससनाच्या इनामाचें बसवणें दिल्लो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका वाडता, सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियाळता. हर
स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेच यामी तुझे विणे अर्घा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्घा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता अर्घा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनाचे सोडवणेची सुफळ खुना करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवून काळजान ताव नाशिव आनी ती सोडूंक आमकां शाबितायेन पावय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भावांनो आनी भयणीनो परत एक पोटी जेसीबायेक हॅपी बर्थडे म्हणून आशेता कित्याक उल्लेख करता म्हणल्यार ती एक आमकां इन्स्पिरेशन जावन आसा. हांव हांगासर आसले तावणी पयलें तावणी हांगासर पुणशीत जालां ताच्या पयलें तावणी शाश्वीत सांदो म्हणल्या भाशेन ती हांगासर सदां येता आसा आमचे खातीर मागता मीस जावन थोडो वेळ बसता सोम्या सांगाता करसिता आनी हें जावन आसा इन्स्पिरेशन म्हाका हांवें पळयल्लें तिचे जिणेंत हांव. तशेंच हांव पळयतां सदांवत सांजेर पार्टीक सगळें कुटाम आसता. आज मिसाक सगळें कुटाम आसा. थँक्यू सो मच. आनी दिसान दीस हर एका वर्सांनी ह्या पुणशार तुमी आदार दिवनूच आसा जावं पुरो कोयरांत जावं पुरो कितें संगती हाडच्यांत ह्या मागण्याच्यांत हर एक दीस तुमी आमचे खातीर वाव करनासात. देव जेसीबाई तुका आनी कुटुंबाच्या सगळ्यांकी बऱ्यान सांबाळूं म्हणलें मागणें आम्हा हर एकल्याचें जावन आसा. सो मिस्तांक बरो दीस आशेता. Musoshi samcha kushi mortai ke Kristuso patlav karmoso asat mati kolya gonte suknya pugna makasuva वस्ती करच्या मुसोशी जावच्या खुशी मोरताय के Kristuso पाटलाव करमोसो मोगाळ पुत्रा सोवे औकवार मोरी आशीर्वाद भगवान कृष्णाच्या कृपेने आमच्या आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.